तुम्ही आता पळयला आसतले आमच्या फाटल्यान कितें आसा ते आमी हांगा कोमदाद लँडान आयडीसीच्या सायडीक आमी येयल्ले आसा आणि हांगा जो स्लॅग डंप आमी तुमकां सांगताले हे कंपनीन जो स्लॅग डंप हांगा करता जो ग्राउंडाक यूज केला आणि होच हांगालो जो मटेरियल आसा तो ते दीस आमी प्रिओळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना गेल्ले आणि तेन्ना वाटेर तुमकां दाखयल्ले जे सिमेंटाचे ब्लॉक करता जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां कितें तरी ते स्लॅब करपाक जे दिल्ले पळय ते प्लेटी तेंचेर तेंच्यान जो यूज केल्लो आहा पळय तो सेम मटेरियल हो ह्या मटेरियलाचेर हांगा डंपिंग करता कोमदाद लँड ज्या जमनीचेर लोकांचो हक्क आसा जी जमीन लोकांक मेळपाक जाय आसली गांवकारांक मेळपाक जाय आसली हांगा मडकय अशी कितलीशीं कुटुंबां आसतलीं जेंकां रावपाक जमीन ना जेंकां रावपाक घर ना जेंच्या कडेन स्वताचो एक प्लॉट ना तांकां आपल्या मडकयन एक प्लॉटाची गरज आसा एका फॅमिलीन एका कुटुंबान एका घरान 4 जाण रावतात ते लग्न जाला तेंची भुरगीं आसा ते कशे दीस काडटा ते मडकयच्या लोकांक खबर आसा ह्या विशयाचेर ह्या स्लॅगाचेर ह्या पोल्युशनाचेर जेन्ना हांगा कंप्लेंट केल्ले तेन्ना हांगा इन्स्पेक्शन जाल्ले ह्या इन्स्पेक्शन जावन हांगा एक रिपोर्ट येयल्लो तो रिपोर्टाचो तुमकां इन्स्पेक्शन जे जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्ले ताचो रिपोर्ट येयल्लो तो वाचून दाखयता तुमकां इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉज ऑब्जर्वड लाईंग आउटसाइड ऑफ आयडीसी मडकय ज्युरिडिक्शन एरिया एट 2 different locations. The panchayat body confirmed that the waste dump at both the location is on Komundad land. Industrial slag waste and coal dust was observed fallen all over in these 2 locations. It appears to be hazardous by nature. ह्यो रिपोर्ट सेल्तान दिला हो रिपोर्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिवंक ना हांगा आमचे जे लोकल्स आसा रेव्होल्युशनरी जात ते वावरता तेंच्यान दिवंक ना पूण तेंच्या थ्रू जेन्ना कंप्लेंट्स गेले तेंच्या थ्रू जेन्ना इन्स्पेक्शन जाले तेन्ना एक क्लियर कट बरयले की हो जो ओपनान जो स्लॅग आनी डंप जो डेपोजीट केला हांगा जो डंप केल्लो आसा तो हजार्डस आसा म्हणून आनी हो जो आयज स्लॅग हांगा डंप जाता हेचो मिसयूज जाता हो खंय ना खंय तरी दुसऱ्या कॉन्क्रिटाचे स्लॅब बीन करतात ते व्हरतात हांगा डिफरंट जाग्यांचेर ते हे कितें करतात हो स्लॅग ग्राउंडाक यूज करतात असो आनी खंयसर तरी डंपिंगेक लँड फिलिंगेक यूज करता आसतले कित्याक हांगा पयलो इल्लो ते व्हरत आसा व्हरतात डंप करता हे हांगा अशें जाल्लें आहा पावसान हो सगळो स्लॅग जो आसा तो हांगाल्यान लीक जाता सगळे वॉटर टेबल कंटॅमिनेट करता हांगा हो हिल आसल्या कारणान हांगाल्यान जे उदक व्हांवोन जे वयता सकयल शेतांनी वयता लोकांच्या मनशांनी वयता लोकांच्या घरांनी वयता लोकांच्या बांयांनी वयता झऱ्यांनी वयता तळ्यांनी वयता हे सगळें पोल्यूट करून उडयता हे सगळे लेटरां हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आसा गोंयच्या सरकारा कडेन आसा आयडीसी कडेन आसा ह्या कंपनी कडेन आसा आनी कंपनीन सांगलेलें की आमी सगळे क्लियर करता म्हणून पूण अजून पर्यंत क्लियर केल्लें ना हांव मागता प्रेमानंद भाऊ जो हांगा कंटिन्युअस ह्या विशयाचेर एक्टीव आसा लेटर वर्क करता फॉलोअप घेता तेणे मागच्यान तेणी सांगचें की हांगालो जो एमएलए आसा सुदीन ढवळीकर तेणी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची हे स्लॅग हांगा घालून कशी पाड घातलेली आसा आनी लोकांचो हेल्था कडेन हो सुदीन ढवळीकर कसो खेळटा हे भाऊन मातशें लोकांक सांगचें सो फुडें वयता आसतना आज आमी हे डंपा कडेन आसा आनी मडकय आयडीसी जावन जवळ जवळ 25 वर्सां जाल्या आनी हो 22 वर्सांचो टर्म आसा हो ढवळीकाराचो आसा मडकय आनी मडकयची सगळे पंचायती सुद्दां निवडून लोकप्रतिनिधी येता तो आपले म्हणटा आनी तांकां घेवन बसता आनी मडकयचे जे आतांचे सुद्दां जे प्रेजेंट पंचायत बोर्ड आसा तो आपलोच म्हणटा तो सरपंचूय आपलोच म्हणटा तर हांव म्हणटा सरपंचाच्या थ्रू जावं बाकीचे तेजे जे कोण कार्यकर्ते आसा तेजे थ्रू पीन टू पीएनओ गजाल्यो ताका कळटा तर ह्यो गोष्टी ताका कित्याक कळना हो मोठो प्रश्न आसा आनी 22 वर्सां जो तो लोकप्रतिनिधी मडकय मतदारसंघाचो करता जाल्यार हे विशयाचेर तेणी असेंब्लीन एक तरी प्रश्न मांडला जाल्यार तेणी सांगचें तेणे आज पर्यंत हे विशयाचेर केन्नाच उलोवना
आज मडकयकारांक खंय तरी आता सगळे वटेच्यान असो सूर येता लाचार केल्यार म्हणून लाचार करूनय मडकयकाराच्या हेल्थाचेरूय तो खेळलेलो आसा. कारण आज मडकयकारांक रोगराई जावन कॅन्सर सारखे दुयेंस जावपाचे प्रकार मडकय जाल्ले आसात आनी घडल्याकूय. आनी खास करून जो करंजाळ बेल्ट आसा हे सगळे आमचो पारंपरीक करंजाळ बेल्ट आसा. हे सकयल्ले बेल्टार सुद्धा आमचे पंच मेंबर आसात. हे सुद्धा तेकाच आपूण रिप्रेझेंट करता अशें म्हणून सांगतात. तर ह्यो गोष्टी तांकां कळटात काय कळना काय फक्त तांकां व्हरून तेजे दारान व्हरून ताका फक्त तेंचे कितें गोड बोले करपाचे कारण करता काय कितें. आज तेंच्या हेल्थाचोय प्रश्न आसा. तेंचे आतां येणारे जनरेशन आसा ल्हान भुरगीं आसा तेंचेरूय इफेक्ट जातलो. आज हे लोकांनी कितें तरी पळयलें आसतलें पूण येणारे जल्मतजात जे बाळ आसा भुरगें आसा तेका खंय तरी हेजो इफेक्ट जातलोच जातलो. आनी सगळी येणारे जनरेशन तर तुमकां दुर्बल करपाचें आसा जाल्यार हे असले कंपनीक आमी सपोर्ट करचे पडटलो. नाल्यार सगळे मडकयकारांनी हांव म्हणटा धवळीकाराले खंयचे तरी जे हे दिला पळय आमिश दिता तेका दवडून तेका पयस करून आमी हे न्याय घेवपाक लागून मडकयकारांनी सगळ्यांनी उठोन फुडें सरचे पडटले. आनी ह्यो कंपनी अश्यो फालतू कंपनी ज्यो आमकां नाका नेचर हेजार्डस म्हणटा तश्यो ह्यो आमी कंपनी धांवडोवपाक सगळ्यांनी प्रयत्न करचे पडटले. आनी लॉंग टर्माक धवळीकार काय हांगा उरपाचो ना. मनशाचे लायफ लायन कितले आसा अप टू 100 years तितलोच उरतलो. तेजे फुडें आमकां हे स्लॅग खावपाक लायतलो काय कितें हो काय हो स्लॅगाचेर तो आवाज करतलो एसेंब्लीन आवाज करतलो लोकांकूय कळयतलो जावं एडमिनिस्ट्रेशनाकूय कळयतलो आनी हे प्रकार बंद करतलो काय कितें हे आमकां कळपाक जाय. हे तर तेजे कडेन जायना जाल्यार ताणें ते फोरमान येवन सांगचें. नाल्यार आमी सगळे जे आसात पळय आज जे हांगासर रेव्होल्युशनरी म्हणून जमल्यात ते खंय तरी सक्षम आसात. तेंचे कडेन तर दायज जे एडमिनिस्ट्रेशन सुद्दां तेंच्या हातीन येत फुडले हे लोकांक न्याय दिवपाक आमी फाटीं रावपाचे ना इतलें आमी सांगूंक सोदता. तेन्ना धवळीकार तूं हेजेर लक्ष दी आनी हे जे कितें नॉनसेन्स सगळे आमचे प्रायव्हेट कोमुलदाद प्रॉपर्टीन केल्लें आसा ही IDC एरिया न्हू हे प्रायव्हेट केल्लें आसा सगळे पीन टू पियानी तुका गजाल कळटा जाल्यार हेवूय तूं लक्षांत घे आनी हे सगळे काडून घे. तशेंच कंपनीच्या फाटले वटेन जी 26,000 स्क्वेअर मिटर नोंद करून घे 26,000 स्क्वेअर मिटर जी गोवा इस्पात कंपनीन इल्लिगल जमीन एन्क्रोच केल्या गोवा म्हणजे कोमुलदादीची 26,000 आनी ही कंप्लेन सुद्धा आमी विजिलन्स डिपार्टमेंटाक दिल्ली आसा. परची SITनूय दिल्ली आसा स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आसा तांकांय दिल्ली आसा पंचायती मार्फत. हेंच्यांनी कांयच अजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना. आज सगळं आमचो पेपर वर्कूच आसा हांगा प्रत्यक्षात कारवाई कांय जाल्ली ना. आमी सगळे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आसा तशेंच एडमिनिस्ट्रेशन CM हे ते कोण सगळे आमचे मंत्री आसा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें आनी हो मडकयकाराक खंय तरी घातक आसा हे खंय तरी पयस करचें आनी बंद करचें आमी सगळे मडकयकार मागतात. देव बरें करूं. आता भाऊन जे सांगले तुमकां जे कंपनीचे 26,000 स्क्वेअर मिटराचे आहा त्याचे इन्स्पेक्शन जाल्ले तेतून रिपोर्टान कितें बरयलां हे तुमकां सांगता. ऑन क्वेश्चनिंग द मॅनेजर मिस्टर मोहन ऑफ गोवा इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड स्टेटेड दॅट इट वॉज नॉट देअर वेस्ट हो तो आपलो वेस्ट न्हू म्हणटा पूण हांगा एकूच कंपनी आहा जे असले वेस्ट क्रिएट करता. मागीर तो म्हणटा की वेस्ट एट वन ऑफ द बट एडमिटेड दॅट द वेस्ट लाईंग बिहाइंड द युनिट वॉज ऑफ द एंड एट डम इट वॉज एज द लँड एरिया वॉज लीज म्हणजे ती एरिया ते म्हणटा कोमदाद जो भाऊ म्हणटा ती लिजार घेतलेली म्हणून. हावेवर डीड नॉट हॅव एनी फॉर्मल परमिशन लायसन्स टेकन फ्रॉम एनी ऑथॉरिटी टू डम्प द सेम म्हटल्यार तो तेंच्यांनी लिजार घेतल्या म्हणटा पूण थंयसर तो डम्प करपाक तेंच्याकडे कसलेच परमिशन ना. आनी हो सरकार काल एनवायरमेंट डे जालो हो सरकार CM एनवायरमेंट डेचे विशीस दिता पोस्ट घालता लोकांक सांगता आमी एनवायरमेंट राखपाक जाय. तो रेजिनाल्डाक स्पेशली सांगता जेका IDC लागता तेका इतलेंच सांगता की काल तुवें वचोन खंय तरी मँग्रूव लायले आनी एनवायरमेंट डेचे लोकांक परबी दिली आनी एनवायरमेंट राखपाचे गजाली केले. हे तुजो IDCचो तुजो वेस्ट आसा आनी IDCनूय आसा IDCच्या भायरूय आसा. सो हेचेर तूं मातसो लक्ष दी. ऑलरेडी लेटरां केल्ली आसा मातशें कोणाक तुमच्या स्टाफाक सोदपाक लाय. आमी सगळी लेटरां परती तुमचो जो IDC हांगा मडकय IDC ऑफिसान कोण ऑफिसर बसता तेकाय दितले. पूण आमी रेव्होल्युशनरी गोंस एकूच सांगता हो जो मंगळारा हो धवळीकर जो दरबार बरयता आनी लोकांक थंयसर आतां कोण सांगतालो की 200 300 रुपया केला म्हणून. सो हे 300 रुपया कितें वाडटा तेका हांव सांगता की तो दरबार हांगा बरय आनी हे कितें हा पळय हो स्लॅग हो लोकांक दी. कित्याक लोकांक आयज तूं
मृत्यू दिता लोकांक, आयज लोकांची हेल्थ काबार करता, लोकांक कॅन्सर दिता. हो धवळीकार आयज लोकांक कॅन्सर वाडटा. हे सगळ्या मडकयच्या लोकांक कळपाक जाय. तुमच्या हातीन 300 रुपयाची नोट पडटा आसतली, पूण हो सगळो डंप जो आसा हो हजार्डस म्हणून हांगा ऑलरेडी रिपोर्ट आसा. आणि हो हजार्डस कॅन्सरस जो डंप आसा पळय हो तुमच्या आयज लंग्सान वयता, तुमच्या आयज बॉडीन वयता आनी तुमची बॉडी, तुमचे जे हेल्थ आसा पळय ते काबार जाता. हे तुमी लक्षात दवरा. तेका लागून तुमचो फाल्यां ट्रिटमेंटाक 300 रुपया तुमी घेतले, पूण त्या ट्रिटमेंटाक लाखांनी रुपया तुमकां टाटान नाल्यार आनी खंयच्या लिलावतीन नाल्यार आनी खंयच्या हॉस्पिटलान तुमकां रयजान वचून ते तुमकां मोडचे पडटा. सो प्लीज जागृत जाया, जागे जाया. आनी हो जो इश्यू आसा हो एज रेव्होल्युशनरी गोन्स फुडें व्हरतलीच. हे भुरगे जेन्ना तुमकां उलो मारतले, जेन्ना पंचायतीन उलयतले, तेन्ना प्लीज तांकां सपोर्ट दिया. देव बरें करूं. आमच्या मनोज बाबान सांगला पळय की कुमुलदाची जागा ही अशें पळय हें करता, ड्रम केलं हे लोकांचे हे ते एक एक घराक 4-4, 5-5 भाव आहा. आनी आतां 1-2 पयलू चेडवो पळोवपा येता, घर पळोवपा येता. हेणें म्हणलें पळय आतां मनोज बाबान की ही जमीन गांवच्या लोकांक दी म्हणून. एक एक घरा आमचे 7 वाडे मोडकय. आनी ते हांव ग्रामसभे 10-15 वर्सां जालीं हो ठराव घेतलो आसा, चालू घेता. पुणे पळय दिला तशेंच हे मडकय दिवचे म्हणून 100 नाल्यार कमी ती 100 मिटर लोकांक जमिनी गांवच्या लोकांक दिवचे म्हणून ते बरे घरान रावचे. कारण गोंयचे लोक आयज जमीन घेवंक शकना. कित्याक आयज जमीन घेतलो जाल्यार 15 लाख तर तुजे कडेन आसचोय, आनी घर बांदतलो जाल्यार आनी 15 म्हणजे 30 लाख पावना. तेन्ना गरीब लोकांक पळय ते हे 300 रुपया 200 रुपया हें कर दी लोकांक. लोक आमचे आयज मडकयचे लंग जावन भाड्यावर रावता बोडे खंय दुसऱ्या गांवांनी, तांकां दी. फाटीं आमी आमच्या गणपती देवळा कडेन परतगांवचो बाबा हाडपाक सोदतालो, तो आमी बंद केलो. ते हें घेवन येयले, मशीनूच घेवन येयले की कंपाऊंड घालतले म्हणून आमी, तो आमी बंद केलो. ताका तर खरी लोकांची गरज आहा, काळजी आहा लोकांची, मडकय लोकांची, जाल्यार ताणें तो कोमुलदात पळय कितें आसा ती लोकांक एक 100 मिटर दिवची. आशिल्ल्याक न्हू, नाशिल्ल्याक. तसोच आमचो मोडकयचो रवी नायक आसतना ही इंडस्ट्री हाडलेली. पूण आयज रवी दिसालें कितें हाडलेलें काय म्हणून जाल्यार तो आतां मडकयचे, गावणेचे, पुणेचे ह्या लोकांक बागी इंडस्ट्री हाडली. पूण आमचे कोंकणा हितून काम करूं शकना. बायपास आपल्या एका भायर टर्न आनी थंय 4 जाण मेले. आमचो एक शेजारी जागा आसा ती सगळ्या मठाक जर तुम्ही 60 पैशांनी दिवं शकता जाल्यार गांवच्या भुरग्यांक तुम्ही 300 रुपया स्क्वेअर फीट जागा कितें हाजेर जागा आयडीसी आसा गोवन आनी ते लोकल स्ट्रगल करता तांकां ते 200 स्क्वेअर मिटर प्लॉट जाय जाल्यार हांगासर एक इंडस्ट्री आनी ते गव्हर्मेंट आसा जाल्यार आपली सेटिंग करून 5,000 रुपया स्क्वेअर मिटर. आणि जे लँड आसा जाल्यार गांवांत स्ट्रगल करता तांकां प्लॉट घेता, तांकां ते हांगासर बिजनेस इस्टाब्लीश करून आनी हांगासर कटिंग करून दिया गांवच्या तांकां आनी बेगितल्या बीन आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन इशू सदांच हायला न्याय दिवपा खातीर आमी गांवच्या लोकांच्या बरोबर आसताले सदांच. आयज तुमी पळयता हांगा आमी रेव्होल्युशनरी गोवनसूच न्हू बाकीचे लोकल आमच्या बरोबर अशे कितली जाणां आयज वॉयसीस कितली जाणां येता ही राजेशाही आमी भोगता हांगा जे मडकय कोण रावता तांकां सारकें खबर आसतलें राजेशाही आतां फुडें तेंचो राज्य फुडें जाता राजेशाही आनी आयज आपले पूण आयज सगळे जाणां उलोवंक लागल्या प्रत्येक जाणां मनांत कितें आसा तें ओपनली उलोवंक लागल्या. जो भंय केलो ताणें हांगा आमकां चिटून घेवपाक सोदतालो, हांगा भुरग्यांक काय करूं हांगा खंय तरी आमच्या भुरग्यांक आयज आमच्या भुरग्यांक काडून तांकां हें करून त्रास करून हें करून ताच्या आपल्यान 15 वर्सां तो बसून करतालो हें खंय तरी एंड जावपा कडेन पावला. आयज लोक सगळे उठले
प्रत्येक जण प्रत्येकाकडे उलयता आणि टुर्नामेंट जाता थंय उलयता त्याची कितें उजगाटना आपयता थंय आमचे स्टार्टिंग जर तो हांगा जाल्यार हो स्लॅग आमी पॅक करून गिफ्ट करून दितले हे मुद्दम सकाळ फुडें तर कपडे घातले न्हू भाव आमचे जाल्यार सकाळ फुडें धोप लागले काळे पडटा सारखे आनी चडशे ते कॅन्सर चड जाले काळे पडटा समज रावपाचें ना आमी जो मायक्रो कार्ड आसा तो कपडे बरोबर पोटाकलो जाणटे एक सोंपतले पूण जी ल्हान येणारे जनरेशन आसा त्यांचे पोटान वचून कार्बन वचून हो कॅन्सर जावपाची पॉसिबिलिटी मेजर आसा सो मडकयकारांनो जागे जाय आनी तरी आमी योग्य